श्री गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಯತಿವರೇಣ್ಯರು ಭಾಗ 15 एक मक्षिपटी हांव केली चुकी क्षमापण मागता मक्षिपटी 16 म्हणून सांगितलें एक्चुअली मक्षी एपिसोड 14 ताका ह्या फाटी एपिसोड 15 म्हणून एक वापस एक सांगता तेन्ना मक्षिपटी ವೆಂಕಟನಾಥು तागेले बायचेडो हांगे ಏನು कुंभकोणम आयलो म्हणून सांगता कांड्रबेली सुधींद्र स्वामी तक्रार कुंभशिले हांकां आयले फुडले तागेले शिष्य सांगता पळय ವೆಂಕಟನಾಥाक तागेले बायचेडो हांकां समाजाले एक जाग दिया रातचेक तन्नी कसं नाही तोंद नाशी तांगेले आनी खंयचेक तोंद जेवता म्हणून आसचें ना म्हणून सांगून आसता तांकां तशी त्या मठाला एखाद्या एक जाग आनी रातचें घर गिर सकल दिताची तेज्यान तशी हेर दसो सीधा सुधींद्र स्वामीला येता ವೆಂಕಟನಾಥ आयले फुडें आसता म्हणटा तुगे सगळें वेवस्था समजल न्हू तूं तितलें सगळें जाल्लें आजी तें मिगेलें कसलें सांगिल्लें ना हांव म्हणटा तुमकां करता आसतना हांवें म्हणून सांगून काही करतो ते म्हणटात तुका हांगा आपयलें कसलें म्हळ्यार मध्वशास्त्राचे मेन अशें केलो न्याय कडेन तर्क केलो सगळें शिकोवन दिवपा म्हूण आसा ताका तूं अर्ज जाल्लो ताका तुका तें सपरेट पाठ करता त्या जेवण ते पाठ तूं घेवका ताजेर तुका आनीक काम आसा कसं म्हणून सांगल्यार अध्ययन मिगेलें जालें अध्यापन तांतूं केलो जेन्ना विद्यार्थी आसा तांकां तूं शिकोवन दिवन तांकां अध्यापन करता येवका हें दोनीय तुगेलें काम म्हणटा जायत कसं खुशीर हांव शिरसा मान घेवन गुरू आज्ञा घेता म्हूण सांगता ವೆಂಕಟನಾಥ हेर वस्तून तागेलें सूट जाता सकाळीं कसं म्हळ्यार ब्राह्मी मुहूर्ता भितर उठून ताणें करची कसकसन आसा आनी एक पुरो सगळें करून मठा येता आशिल्लो सोमेले पाठ आनी घेवच्यो ताजे नंतर उपासनी अध्ययन जालें फुडें अध्यापन जावन तागेले 2-3 जाण कोरीन शिकवचे आशिल्लें अशी दिवस वता आसता शिकता शिकता जी न्यायशास्त्र जालें तर्कशास्त्र जालें खंडन जालें मंडन जालें एकेका जाता 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 येयली तशी जी स्वामी कळना एक लेवल आयला ವೆಂಕಟನಾಥ म्हणून दिसता जेन्ना तांकां गोत आसता हांव शिकोवचें कसलें म्हणून हांगा कशें जाता 3 वर्स तशीं कोण शिकून ते 3 वर्सां अभ्यास जालो तशी जी तांकां दिसता आनी हे गुरू आमी येता न्ही हें पुरो वरें हाडचें काल वरें जालो दोनीय कसं म्हणून आमी संचार करना अशी भरती टायम जालें म्हणून सांगून तंजावूर राज्याला रघुनाथ भूपाला म्हणून तागेलें नांव ताका सांगून पेटयता अशी आमी संस्थान दिग्विजय वासुर्ली म्हणून केलां म्हणून सांगून ताका खुशी येता इतले दिवस तुमी आमचे आमगेले राजगुरू तीर्थ आसा म्हणून खुशी जायता म्हणून सगळें वेवस्था हांव करता म्हणून तागेले मांडलिका पुरो सांगता तशें आमगेले गुरू येता सो ताका सगळं प्रती एक कडेन समजल वेवस्था तुमी करून दिवका आनी बास चलपाची सीधा राजमन्नार गुडी म्हणून एक कृष्णान देवस्थान आसा थंय येता थंय येतना ವೆಂಕಟನಾಥ ते कृष्णा पळयलें तशीची एक नंबर भावे वेश जाता एक कृष्णाला बरी स्तोत्र सगळं सांगता भाव म्हणून सांगता येत आसता सांगता जाता गेलें तशीची एक कृष्णाक घालेलें माळ एक तूग पडटा ते स्वामी बरें पळयता कडेन फुडले ते भट्टा आपण सांगता पूज जाले नंतर ते माळ हांगा हाण दी ते हाण दिले नंतर तांणी काडून हात घालताचे सांगता आज भविष्य खंयचे विजयाचे संकेत हें कृष्णान तुका दिता अशें म्हणून सांगता ವೆಂಕಟನಾಥ कसं गुरुಗಳ आज्ञे म्हणून तो वचता थंय कसं जाता त्या देवस्थान अनेक पार्श्वा भितर एका द्वैत पंडित तागेलो सभे करता आसता स्वामी ह्या वचून ವೆಂಕಟನಾಥ वचून रावता म्हळ्यार फुडें कशें ती एक आयकून गेलो कळटा फस्ट पूर्व पक्ष मंडनी म्हणटात तांगेले कसं म्हणून वाद आयकून समजलें ओप्पूचें ना म्हणजे ताणें खंडन करचें अभ्यास आशिल्लो आयकतना तो फुडलें म्हणटा ताणें सांगता ताणें वेळ भितर सीधा ವೆಂಕಟನಾಥ म्हणटा स्वामी मिगेलें 2-3 उत्तर आसा का म्हणून पळोवच भितर ताका खूब येता कसान मंडन खंडन करचें कसान ना कन उलयत तूं तेन्ना म्हणटा तुमी कसान म्हणटा ती जीव ब्रह्म एक ऐक्य म्हणून सांगताची ताका आमगेलें ना जीव केन्नाय जीवूय जावन तोरतुची खंयचे दिवसूय तो देव जायना देवा लाग जिवाचेर ताण वचूं देव जेवचेर ताणें साथ दिना म्हणून एक लेखार ताका सोडून सांगता सुटत ವೆಂಕಟನಾಥ ते एक ताणें कसान उत्तर निमिता ताका पुरो हागेलें उत्तर मेळटा गेलें तशें तो अद्वैताचे कडेन माती बगसून सोडटा तें पळयलें पळय तेन्ना हांगा एक म्हणून खुशी जाता अड्ना हांव शिकिल्लें पुरो हांगा सुद्दां आयलें सांग उत्तर इतले भितर येवन भायर कोण देलें म्हणून सुधींद्र स्वामी खुशी जाता तशी थंय देखून तांणी बास सोदता राजमन्नार गुडी देखून तंजावुराक येता तंजावूर आयले कसं जाणा म्हळ्यार थंय भव्य स्वागत जाता सगळे राजगुरू आयला म्हणून ते तंजावूर फुडून एक कसं म्हणून जाल्यार ब्राह्मण संत ती भरती जावन आशिल्लें आनी विद्या पक्षपाती चेड थंय कसं जालें अद्वैता प्राबल्य चेड आशिल्लें ताका ते हाणें भोपालान
तांकां राजगुरू म्हूण सांगिल्लें बरें तेजें समाधान नासलें. तशें हांव तांकां कसं जावन आसता हें एक विशय खूब आसता, हें एक संदर्भ म्हणून तांणी राखून बसून आसता. कसं म्हणून सांगल्यार हेच समया भितर आमी कसं कोणी कोरून ते राजगुरू म्हणून सांगिल्लें मर्याद काण ताका आमगे तितलें विद्वत ना म्हणून दाखोवन दिलेली. आमगेले पैकी एकल्यान राजगुरू देंवयता म्हणून तांकां एक आश आसता. तांणी सगळें कसं करता ती श्यामशास्त्री म्हणून तांगेले पैकी एकलो अद्वितीय प्रकांड पंडीत आसता. ताका रेडी कोण आसता तो स्वामीक हांगा स्वागत करता करता येईल तशी ती आसतना एक कडेन म्हणटा नये विनय जावन सांगता कुशाल सांगता पंडीत म्हणचे केन्नाय कशें म्हणून जाल्यार समाज एक वाद विवादा भितर तशें आमकां तुमी वाद करता म्हणून आश आसा. सुनील स्वामी सांगता हांसता सांगता कांयच ना वाद विवाद आसचें केल्लें मात्र करचें तेंचें म्हणून सांगून ताका कांयच ना जाल्यार हांव तुमगे फावट वाद करता म्हणून कांय ना. आमगेले एक शिश्य आसा तागे फावट तुमी वाद केल्या पुरो म्हणून सांगून तेन्ना ताका एक कडेन कोप येता एक कडेन हांस येता. कोप येयलें कसं म्हळ्यार आनी गोश्ट आमगे फावट वाद करचें जायना अशें भगवत आसा की म्हूण एक फाल्यां शिश्यान चलोवलो शिश्य चलोवलो हांव न्ही म्हूण सांगून दार वचून घेता की म्हूण ताका एक मान आसता. तेन्ना तें उतर म्हणटा फुडलें तुमी जेवा शिश्या पेटोवन हांव चलोवलो म्हूण सांगून कडेन हांव न्ही चलोवलो म्हूण सांगून गेल्यार करतना ते सकट करना कित्याक तुमी म्हगे फावट वाद आयल्यात म्हणटा. तेन्ना हांसता म्हणटात न्ही तुका तशें कसं भंय नाका तूं म्हगेले शिश्या वयर कसन खर्च पड तागे फावट कसन घेत पड ताका म्हगेले शिरसा मान्य म्हगेले सोल देव गेलो म्हणून हांव पुर्वेचे रेडी आसता ताजे बगान येवपाक उतर नाका म्हणटा. ताका आयकल पडल्यार तृप्ती जाता तागे फावटाशिल्लें हें करता आनीक बारीक खुशी येता. सोण सोण हे येडे लिंबे कायसे अशें हक्क काणीन आमगेले तागे श्यामशास्त्री म्हणटा आनी तर्क सोडता म्हळ्यार तांकां सोल म्हणजे बरें दवर उत्तर म्हूण सांगून तांगेले मना भितर आसता. केन्नाय कशें म्हूण सांगल्यार मनशाक आत्मविश्वास आसता जाल्यार ते अहंकार देंवचे न्हय तांकां ते अहंकार जावन बदलावण जावन आसता. आनी विद्य म्हणजे केन्नाय कसं म्हळ्यार आमगेले मुश्टी आयली तितले विद्य न्ही विद्या अपार आसता. आमगेले योग्य तंत्रज्ञान आमकां तितलें मेळटा तें प्रति एक मनुष्य विसरता तेन्ना कसं जाता सूर जाता तर्क सूर जाता. तो कसं करता तो यज्ञा भितर नांव पावयलो तो खंयचेर म्हूण आशिल्लो म्हूण सांगता सुत्तमुत्त प्रांता भितर खंयचेय यज्ञ जेवप जाल्यार कसन करता कसन नाका म्हूण सांगून तागेले येवन निमिले ताणें एक फावटी सांगलें म्हळ्यार ताणें त्या वचून ग्रंथा भितर सजले तशी आसता. त्यान म्हणे प्रचंड पंडीत तो जाल्यार ताका एक मात तें कसं मागीर इतलें सगळें हेच्या लायकीन वता आसता. त्या जावन हांव होमा भाग्य सांगता यज्ञा भाग्य सांगता म्हणून तांतू कसं जावन आसता केलो सगळो गुप्त जाल्लो आनी ते सान प्रमाण आशिल्ले विशय आसता ते पुरो जनता जिवीत कांय व्हड दवरना व्हडोट विशय प्रत्येक माती दवरता ती असर विशय माती दवरना ती म्हणून आसता. तो तांचो एक लुप्त जाल्लो भाग काणयेन संसूर करताली बाबा वाद करचे वाद कोण दवर फुडें पण हाजे बागी तूं कसं नाही आसलें तुगेलें वाद आसलें तुका वर येता हें खंय कितें म्हूण तूं सांगीत ना जाल्यार तूं सोलोड म्हूण सांगून वयर गेल्यार म्हाका खुशीची म्हूण सांगता. तेन्ना वेंकटनाथ आयकून हांसता. तूं सांगिल्लें सकाळ एक कसन म्हूण सांगल्यार तुगेले ते विशया बगे तूं सांगतना कसन सांगला म्हळ्यार सांगता जाल्यार विशय मात सांगला हो तूं ताजे मागशी मुखारी आधार सांग न्ही हांव सांगता ताका सगळो आधार आनी खंयच्या प्रमाणांत ते वेद नाका म्हूण जाणा म्हळ्यार सांगता म्हूण सांगून एक एक सोडोवचें सुरू करता. एक वेद म्हूण सांगले तांणी तांतू संहीत म्हूण आसा ब्राह्मण म्हूण आसा नमुने 4 नमुने विध आसा. ते एक एक विधाचो कोण काण तो शब्द ताणें सांगिल्लें खंय आयलां ते खंयच्या प्रमाणांत घेवका हें पुरो एक एक सांगता आयकता आयकता म्हणटा थंय आशिल्ले ब्राह्मण एक पडे तांकां आश्चर्य जाता इतलो सगळे विशय सांगता आसून आमकां गोत नाशिल्लो म्हणून ते ताका कसन जाता तें आयकता कोप सुरू जाता. कोप म्हळ्यार कांय ना गिते भितर एक उत्तर म्हणटा संगात संजायते काम कामात क्रोधाभिजायते म्हणून तो एक्चुअली ज्ञानवंत म्हणून बसिल्लो न्हय थंय ताका जेवका आशिल्लें कसं म्हळ्यार सुधींद्र स्वामीक अवमान करून तांगेलो राजगुरू पट्ट काडका म्हणजे कोप्पाक बसिल्लो होतो तो एक्चुअली ज्ञाना बागी 4 जाणां तिलवडेक दिवका म्हणून बसिल्लो न्हय. तशें ताका तो सोलोत म्हूण दिसता ते कोप येवन दुसरें उतर सुरू करता. तर तर्कशास्त्रा वता तर्कशास्त्रा गेले फुडें हांवें 3 वर्सां शिकिल्लीं तेंची ताणें सांगिल्लें समज जाल्यार एक एक उत्तर दिवचें सुरू करता. तें उत्तर घेता 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 गेलें तशी ताका कोप येवन तुमी सांगिल्लें व्याकरण समजना तुमगेलें म्हणून तेन्ना वेंकटनाथ पास व्याकरणांत ते शब्द उत्पत्त जाल्ली कशी ताजें मूळ खंय नकून येता म्हूण पुरो सांगतना मात ती बसून सोडटा. तें पळयलें फुडें पुरा पंडीचे भिवन वता पुरोचे इतलो सांजशे आसा 23-24 वर्सां चल्लो हें ना म्हणून उरलेत म्हूण सांगून तेन्ना सुधींद्र स्वामी लागता अडना 3 वर्सां हांव शिकयलें समज सार्थक जालां
खंयचेय वाद येवप युद्ध करता जाल्यार हाका समज जाल्लो वाक्चातुर्य हाका आसा म्हूण तांणी कोशपोताय हें सकट जालें फुडलें ताका महाभाष्यकार्या म्हणून एक बिरुद मेळटा. इतलें सगळें सांगचें म्हाका एक अवकाश दिल्ले मल्ली मामा मेले नमस्कार. ब्रह्मांता गुरुव साक्षात इष्टं दैवं श्रेयपति आचार्या श्रीमदाचार्या संतु मे जन्मजन्मनि कृष्णार्पणम्.